हरे कृष्णा. मस्त मस्त धन्यवाद. जयंती नायक माताजी, तुम्ही सांग न्हू सगळ्यांक सगळे श्लोक जे असं ते रिसाइट केले सगळे. आणि अर्थ बरे सगळ्यांनी सांगले. सो ऑलरेडी वी हॅव डिस्कस द पर्पोर्ट, द श्लोका, मिनिंग ऑफ द श्लोका. आता आम्ही हाजी वेरी चर्चा करूया मुखारी. ओम ज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी इति नामिने. नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे. हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेशा गोपिका कांता राधा कांता स्तुते. तप्त कांचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैता गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद. हरे कृष्णा 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 हरे हरे. हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा 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 हरे हरे. हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा 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 हरे हरे. हरे राम 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 हरे हरे. सगळे उपस्थित भक्तगणांक मिगेल दंडोत प्रणाम. ह्याची विषयावरी चर्चा करचे हांव प्रयत्न करता. हे मस्त गुह्यतम ज्ञान आसा ते जे आसा ते only self-realized person can understand. So I will just try to uh, say something on this subject. तर 18वे चॅप्टर असं हे कसं असं भगवद्गीताचे कन्क्लुजन असं. आणि भगवद्गीताचे कन्क्लुजनान तू आता आम्ही त्यावरे लास्ट फ्यू श्लोकाज आता बाकी असं. आणि ह्या श्लोकान तू भगवान श्री कृष्ण जे असं त्या अर्जुनाक सांगते असं की कशी ताणे शुद्ध भक्तीन तू कशी कार्य करता त्याच्याबद्दल सांगितलं. आता 18.56 हे जे श्लोक असं तान तुझे असं देवाले तागेल भक्तावेर जे एक प्रोटेक्शन असं ताजे बद्दल सांगितलं असं. आणि देवाल भक्त कशी देवाल सेव करता ताजे बद्दल बरे थोडे सांगितलं असं. तर देव जे असं तांतू सांगता की देव जे असं ते तागेल भक्ताक जे असं ते पर्सनली तांणी प्रोटेक्शन दिताची. आणि देव जे असं ते सांगताची की मिगेल जे भक्त असाची शुद्ध भक्त जे असाची तांणी जे असं मिगेल बद्दल निरंतर तांणी मिगेल उडगस करताची. आणि ते भक्त जे असं ते सुप्रीम लॉर्ड तागेले जे नियंत्रण तागेले नियंत्रणा अंडर जे असं ते कार्य करताचे. त्या देव नाजाल्यार तागेल रिप्रेझेंटेटिव्ह जांकां आमी गुरु म्हणटाचे तांगेल जे असं आश्रयान तू तांणी जे असं ते कार्य करता.
आणि तांगेले गुण कसं उरता. तांगेल गुण जे असं ते अशें आसा की तांगेले तांकां देवाल कार्य करच्याक काही टायम लिमिट ना. म्हळ्यार तांणी जे असं निरंतर तांकां अशी ना की थोडे वेळ देवाल कार्य केले कडेर केली ना अशी ना. तांणी जे आसा ते निरंतर 24 तास जे आसा ते देवाले कार्य करते उरता. खंयचे ना खंयचे मार्गान खंयचे खंयचे रुपान कसले करून जे आसा ते देवा उरगास करचे जे आसा ते तांगेले कार्य जे आसा ते तांणी चालू दवरता. आणि हे जे आसा ते कशें आसा हाजी स्वभाव कशी आसा हाऊ इट इज नेचर ऑफ द अबोर्ड ऑफ द लॉर्ड म्हळ्यार देवाल जे स्थान आसा ते कशें आसा. देवाल स्थान जे आसा ते इटर्नल आसा, इम्पेरिशेबल आसा. आणि देवाल स्थान जे आसा ते फूल ऑफ नॉलेज आसा. अशें करून जे आसा हे देवाल अबोर्डा बद्दल जे आसा ते सांगिल्लें आसा. तर नेक्स्ट जे वर्स आसा 18.57 तांतू देवाल जे भक्त आसा तागेल भाव कशे आसा ताजे बद्दल सांगिल्लें आसा. ते देवाल भक्त जे आसा तागेल भाव जे आसा ते ते अशें आसा की तांणी जे एक्टिविटी करताची ते कार्य जे करताची ते कार्य करतासतना तांणी पूर्ण जे आसा ते देवा वयर निर्भर जावपाचे. आणि जे आसा तांणी अशी लागताची की हांव जे कार्य करता आसा तांत जे आसा ते कसो आसा म्हाका कृष्णाले हे आसा आशिर्वाद आसा आनी म्हाका कृष्णाले प्रोटेक्शन आसा. आणि अशी करून जे आसा ते पूर्ण रुपान जे आसा कृष्ण भावना भाबीत जावन कार्य करतात अशी हाजे बद्दल सांगिल्लें. आतां हे करतासतना तांणी कशी सरेंडर जाताची तांणी कशी देवाल जे आसा ते शरणागत जाताची ते अशी म्हळ्यार की ते खरे जावन जे आसा ते देवाल एक दास म्हणून जाताचे सर्वंट. आमी सर्वंट ऑफ द सर्वंट म्हणटाची. ते देवाल दास जे आसा ते दास म्हळ्यार कसले ते म्हळ्यार तो दास म्हळ्यार तो जे नॉर्मली एक घरान तूं एक नोकर उरल्यार तो नोकर कसो करता. घरचे नोकर जे आसा ते मालकान सांगिल्ली तशी कार्य करता. ते कार्य करतासतना तागेल मना कसो विचार आयले त्या प्रमाण तो कार्य करना. मालकान कसलेय सांगिल्लें कार्य जे आसा ही ट्राय टू डू एज इट इज. ताजी निमित्त ताका जे आसा ते स्वताले अशी इंडिविज्युअल इंडिपेंडन्स उरना. ताका जे आसा ताका कसो लेखता तो कसो लेखता तागेले मना कसो येता हे जे आसा ते तागेल्याक उरना. आणि म्हणून जे आसा तो कसो आसा सर्वंट आसा. ही इज अ रायट सर्वंट बिकॉज ताका कसले दवरल्या मालकान घरचे काम करचे दवरले कसले जॉब दिवच्याक ताका तशी दवरल्या. आणि ते जे आसा ते मालीक आसा ताका गोत आसा की कसो कन्न घेवका म्हणून. आतां ते नोकराक अशें दिसतालें की हे अशी सांगल्या मालकान पण हांव अशी केल्यार आनीक लायक जातालें अशें म्हणून वरें तागेले मना विचार येता. पण अगर तो सच्चा सर्वंट उरल्यार तो तितले करतालो जितले मालकान सांगलें. तर ताका म्हणटाची तागेले इंडिपेंडन्स इंडिविज्युअल इंडिपेंडन्स. तर एक नोकराक तागेले इंडिविज्युअल इंडिपेंडन्स जे आसा ते उरना. आणि तो जे आसा ताजे खातीर तागेले मालकान कसो सांगल्या त्या प्रमाण जो आसा तो कार्य करते उरता.
आता अशी केल्ली निमित्त कसो जाता तो खंयचेय हातू अफेक्ट जायना. म्हळ्यार तांतू प्रॉफिट जाले या नुकसान जालें ताजे बद्दल तो कांय विचार करना. तो म्हणटा की हांव जे आसा तें म्हगेल मालकान सांगलें त्या प्रमाणे हांव केलें. इतले तागेले मनांत तितले तागेले विचार उरताचे. तर अशी कोण करता तो जे आसा तो नोकर जो आसा तो कसो करता तागेले जे ड्युटीज आसा तागेले जे काम आसा तो काम जे आसा ते फेथफुली ते कार्य जे आसा तो मालकाल कार्य करते उरता. तर देवाले आमी जे दास म्हणून म्हणटाची हे दास हांतू जे आसा ते दास आमगेल भावना कशी उरका त्या बद्दल आमगेल कोण सिनियर आसाची आमगेल कोण गुरू अ, अ, हे आसाची गुरू आसाची नाजाल्यार गुरू बंधू जे आसाची जे इन्स्ट्रक्शन आमकां दिताची तर तांगेले निर्देशान आमी जे आसा कार्य केल्यार आमी जे आसा कसो जाता आमी जे आसा तांतू हे जायना म्हळ्यार वी आर ट्रायंग टू परफेक्टली बिकम अ फेथफूल सर्वंट. आणि जे आसा आतां अशी उरल्यार आमी कशी लेखयता कारण अशी म्हणटाची की भगवंतान अर्जुनाक पर्सनली गीता सांगलें. तर अर्जुनाक जे आसा इन्स्ट्रक्ट करतालो देव आशिल्लो. पण आमगे लोटू जे आसा तो देव ना. आमी जे आसा ते भौतीक जगांत आसा आमी देवा बद्दल विचार करता पण पर्सनली गॉड वी आर नॉट इंटरॅक्टिंग विथ हिम. आमी 1:1 तागेले इंटरॅक्शन करनाची. तर आमी हे कशी करचे की देवान म्हळ्यार म्हगेल मालकान सांगलें आनी हांव केलें. तर अशी कशी आमी करेत हे नेक्स्ट प्रश्न येवेत. तर तांतू अशी सांगिल्लें आसा की आमी जे कृष्णा गीतेन तूं इन्स्ट्रक्शन दिता ते इन्स्ट्रक्शन जे आसा त्या निमित्तान त्या प्रमाणे जे आसा आमी कार्य करता. ते एक जालें. आणि दुसरें कृष्णाल इन्स्ट्रक्शन एक आसा आणि कृष्णाल रिप्रेझेंटेटिव्ह आसा तांणी कसले इन्स्ट्रक्शन दिल्यार तांगेल इन्स्ट्रक्शना प्रमाणे कार्य करचें. म्हळ्यार गुरूल इन्स्ट्रक्शना प्रमाणे कार्य करचें. आतां कृष्ण जे आसा ते आमगेले आमकां म्हळ्यार तांगेले अशी संपर्क ना. पण आमगेले गुरू जे आसा तांगेलो आमकां संपर्क करच्या साध्य जाता. ताजे खातीर म्हणटाचे की देवाल पेक्षा देवाल भक्त जे आसा ते श्रेश्ठ आसा अशी केन्ना केन्ना म्हणटाचे. कारण देव जे आसा आमी डायरेक्ट टचांत ना पण देवाल जे भक्त आसाची जे दोज हू आर प्युअर डिवोटी ऑफ द लॉर्ड तांणी जे आसा ते आमकां डायरेक्शन दिताचे. आणि हातू आनी एक विशेश म्हळ्यार तांणी आमगेले स्वभाव आमगेल कॅपॅसिटी ते पळोवन जे आसा ते आमकां तांणी डायरेक्शन दिता. म्हळ्यार म्हाका म्हगेल हे सद्याची परिस्थिती आसा what is the best suitable thing for me for my advancement in spiritual life ते जे आसा ताजे निर्देशन जे आसा ते कसं करता कृष्णाले रिप्रेझेंटेटिव्ह आमकां करत उरता. तर हे जे आसा तर सिग्निफिकन्स हातू कसो आसा मत परह म्हळ्यार नो गोल म्हळ्यार वन हॅज नो गोल सेव अँड एक्सेप्ट एक्टिंग टू सॅटिस्फाय कृष्ण. म्हळ्यार कोणाक ताका जे आसा ते कसले दुसरे काही गोल ना ताका. तागेल एक लक्ष आसा की कृष्णाक कशी ताणें सॅटिस्फाय करयता. आणि हातू जे आसा ते अशी वरे जाता की केन्ना केन्ना डुईंग समथींग विजिकल आमी केन्ना केन्ना विजिकल हे करताची
बिहेव करताची आणि जे असं रिझल्ट जे असं ते कृष्णाक अर्पण करताचे. त्यांना अशी केल्यार ऍक्च्युली कसं जाता, आम्ही जे असं ते आम्ही जे ऑर्डर असं ते फॉलो करना अशी जाता. तर ताजे खातीर जे भक्त आसा तागेले प्रायम ड्युटी कसं असं म्हळ्यार ताण जे आसा ते तागेले जे गुरू आसा तांगेले इन्स्ट्रक्शन जे आसा ते फॉलो करता. ताजे नंतर 18.58 हे वर्स जे आसा तांतून कृष्ण सांगता की तू सपोज म्हगेले इन्स्ट्रक्शना प्रमाणे तू फॉलो केले हां, तर कसं जातलें तुगेले ऑब्स्टॅकल आसा ते सगळे हे जातले ताजें निवारण जातलें म्हळ्यार ते इट वील नॉट देर वील नॉट बी एनी ऑब्स्टॅकल. आणि जे आसा ते जे आसा तूं कसो करतलो यू बिकम कॉन्शियस ऑफ मी एंड यू वील एक्ट. तू जे आसा ते मिगेल ध्यान करून जे आसा तो तूं कार्य करतलो आणि ताजे निमित्त कसं जातलें देर वील नॉट बी फॉल्स इगो नॉर नॉट हियरींग मी. म्हळ्यार तूं समज मिगेल म्हाका आयकल ना जाल्यार कसं जातलें तूं इंडिपेंडंटली कार्य केल्यार यू वील बी लॉस्ट अशें म्हणून सांगिल्लें आसा. तर हे 58 तूं अशी सांगताची की कृष्णा कॉन्शियसनेस इज फ्री फ्रॉम ऑल एंग्जायटी. केन्ना आमी शरणागत जावन कार्य करताची तेन्ना आमगेले जे एंग्जायटी आसा ते सगळे दूर जाता. आमी कसले तांतू हे उरना. आमी जे आसा ते कृष्णान इन्स्ट्रक्शन मेळ्ळी त्या प्रमाणे करताची म्हणून जे आसा आमी ते एंग्जायटी ताजी उरना. ताजे बरें जालें वायट जालें अशें काय हे उरना, एंग्जायटी उरना. आणि एक सांगता की कृष्ण जे आसा ते आमगेल कसो आसा सखा आसा आणि आमगेले कम्फर्ट जे आसा ते कृष्ण पळयता. आणि केन्ना आमी कृष्ण भावना भावीत कार्य करताची देन दॅट पर्सन बिकम्स लिबरेटेड. तो जे आसा ते मुक्त जाता. कारण जे आसा ते कृष्ण तागेली जबाबदारी घेता. आणि कारण कृष्णान कशी ताका प्रॉम्प्ट केल्या त्या प्रमाणे तो जे आसा ते कार्य करता. जे नॉर्मली स्पिरिच्युअल मास्टर जे गुरू आसा तागेल निर्देशना अंडर जे आसा तो कार्य करता तेन्ना जे आसा कसो जाता तो लिबरेट जाता. तो केन्ना अशी बंधनांत येना. आणि जे आसा अशी करना जाल्यार कसं जातलें तो भवबंधनांत पडतलो. म्हळ्यार मटेरियल नेचर ताजे वयर एक्ट करतले. आतां पयलीं तूं माताजीन सांगलें कशी आमगेले वयर जे पयले श्लोकांत तूं अशें सांगलें की कशी आमगेले जे हे आसा तांतू कशी मटेरियल नेचर आमगे वयर कार्य करता आणि त्या प्रमाणे आमगेले विच एवर मोड्स वी आर हॅव्हिंग मोर त्या प्रमाणे आमी कार्य करता. पण कृष्णाक शरणागत जाल्यार हे माये जे बंधन आसा नाल्यार मटेरियल मोड्स जे आमचे वयर कार्य करताची ते जे आसा तांतूंतल्यान जे आसा ते आमी कसो जाताची आमी मुक्त जाताची. ताजे नंतर कृष्ण 59th जे श्लोक आसा तांतू जे आसा कसो म्हणटा की तू तुगेली ड्युटी कर फायट करचें. आणि इफ यू ट्राय टू अबंडन नाजाल्यार कसो आणि तू ड्युटी करना जाल्यार कसो करतलो तू यू वील बी फोर्स तुजेर जे आसा ते हे मटेरियल नेचर जे आसा
ते कार्यरत जाताले. म्हळ्यार तुगेले जे चित्तम हे जे आसा ते तूं कसं करता, तुगेले ड्युटी जे आसा ते करता. आता भगवद्गीतेन तूं 2.2 आणि 2.3 हे जे श्लोक आसा, हे म्हळ्यार गीतेचे जे सुरवात आसा, हा, त्या सुरवातीक अशी जालें की अर्जुन जे आसा तो कृष्णाक कसं म्हणटा की हांव आतां फायट करना. आणि हे अशी केन्ना म्हणटा, हाजी पयले श्लोका म्हणटा. आणि 2 आणि 3 तूं कृष्ण जे आसा ते अर्जुनाक सांगता की तूं कसो आसा, तूं एक क्षत्रिय आसा. आणि तूं क्षत्रिय आसा म्हणून तुगेले ड्युटी कसो आसा, तुगेलें कर्तव्य कसो आसा की तूं जे आसा तें युद्ध करता अशी म्हणून देवान ताका सांगिल्लें आसा. आणि तांतू हे वरी सांगल्या की तूं तर इतलो व्हड धनुर्धर आसा, इतलो व्हड योद्धा आसा, तुगेलें इतलें सामर्थ्य आसा, तर तुगेले मनान तूं अशी कशी विचार आयले की तूं जे आसा ते अशी नपुंसक अशी एक वर्ड तांतू वापरल्या. ते तूं अशी नपुंसक आशिल्ल्या वरी जे आसा ते कशी तूं आतां बिहेव करता. ते तूं एक व्हड योद्धा आसा, पण तूं जे आसा ते कसं भयभीत जावन जे आसा कसं करता, तूं हे शस्त्र जे आसा ते सकयल उडयलें आसा आणि तूं सांगता आसा की हांव युद्ध करीश ना म्हणून. तर अशी जे आसा हे क्षत्रियाक जे आसा ते कसं जाय, ते क्षत्रियाक अशी हे शोभा दिना. ते इट इज नॉट मेंट फॉर अ क्षत्रिय टू नॉट फायट. ताजे खातीर कृष्ण जे आसा ते म्हणटा की तुगेल जे आसा कसं करता, ड्युटी करता. आणि तूं ड्युटी करना जाल्यार तूं कसो जातलो, यू वील बी फॉल्सली डायरेक्टेड. म्हळ्यार कसं जालें, यू वील बी मिसडायरेक्टेड. बट तुगेले नेचर जे आसा ताजे नुसार जे आसा यू वील हॅव टू फायट. ताजे नंतर 16th वर्स जे आसा तांतू अंडर इल्युजन you are now declining to act according to my direction, but compelled by the work born of your own nature, you will act all the same, O son of Kunti. हांतूवरे तेच सांगिल्लें आसा की तूं जर युद्ध करना जाल्यार इट विल बी कंपाइल्ड बाय द वर्क ओन बाय द नेचर. एंड तशी केल्यार तूं तुगेले हाजे प्रकार जे आसा ते हे वागतलो. सो ईश्वर सर्वभूतानां हृदयेषु अर्जुन तिष्ठति. हो एक आनी इम्पॉर्टंट श्लोक आसा. दॅट इज नेक्स्ट वर्स आसा 18.61. तांतू अशी सांगिल्लें आसा की कृष्णा इज द मास्टर ऑफ एवरी वन. आणि कृष्ण जे आसा ते प्रोप्रायटर वरे आसा. आणि वी आर ऑल पपेटियर्स. म्हळ्यार कृष्ण जे सांगता ते आमी पपेट कशी हे करता त्या प्रमाणे आमी आयकुका. तर कृष्णा इज ते कृष्ण भगवंत जे आसा ते आमगेले हृदयांत जे आसा ते कसं आसा स्थित आसा. आणि कृष्ण जे आसा ते ही इज सिच्युएटेड इन अवर हार्ट एज अ सुपर सोल. आणि तो कसं करता म्हळ्यार तो आमकां जे आसा ते कसं करता, डायरेक्शन दिता. आमकां जे आसा ते लिव्हिंग एंटिटी जे हे यंत्र रूढानी माया. हे आमगेले शरीर जे आसा ते एक यंत्र आसा. आणि ह्या यंत्रांत जे आसा कसं आसा, मटेरियल एनर्जी हे मटेरियल नेचरान आमगेले हे बॉडी तयार जाल्या. विच इज अ मशीन. बट तांतू जे आसा ते सोल जे आसा ते सर्व मशिनांतू हृदयांतू हे सोल इज सिच्युएटेड इन एव्हरी वन्स हार्ट. आणि
ताजे निमित्त जे असं ते कसं करता हे मशीन जे असं ते कार्य करता. तर धिस वर्स पॉइंट्स आउट द लिमिटेड डिस्क्रिशन ऑफ अर्जुना. हाजेबद्दल सांगील असं की कशी अर्जुन जे असं तो इज अर्जुना इज नॉट द सुप्रीम नोवर. आता अर्जुन जे असं ते तागेल मना तागेल 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 जे बुद्धी असं त्याप्रमाणे तो विचार करता. पण कृष्ण जे असं तो कसं असं ही इज द सुप्रीम नोवर. अर्जुना इज नॉट द सुप्रीम नोवर बट कृष्णा इज द सुप्रीम नोवर. कृष्णा इज द सुप्रीम म्हळ्यार कृष्ण सर्वोच्च म्हळ्यार पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान असं. आणि जे असं ते ताका कसं असं तांकां जे असं ते आमगेल पास्ट डीड ते बरे सगळे कसं असं गोत असं. आणि आमकां जे असं डायरेक्शन जे दिताची देव ते आमगेल पास्ट डीड जे असं ताजे वयल्यान जे असं ते आमकां डायरेक्शन दिता. आणि म्हणून जे असं ते लिव्हिंग एंटिटी असं जे तागेल जे बॉडी असं ताका कसं करता पडटलें ताका जे असं हे मोड्स मटेरियल नेचर जे असं ताजी जे स्पेल असं ताजी अंडर जे असं ताका काम करता पडटा. पण अशी असं की कृष्ण जे असं ते सगळ्यार हृदयांतू सेम असं. ही इज द सेम ड्रायव्हर सिच्युएटेड इन एव्हरीवन्स हार्ट. पण तांतू अशें असं की खंयचे खंयचे मोटर जे असं ते कसं जाता एकदम स्पिडान वता आणि खंयचे मोटर जे असं ते बेगिना स्लो चलता. बट द ड्रायव्हर रिमेन्स द सेम. अशी जे असं ते सांगिल्लें आसा. तर हे जे कन्क्लुजनान हांगा अशें सांगिल्लें आसा की आमगेल कर्तव्य कसं आसा. आमगेल कर्तव्य हे आसा की आमी आमगेले जे इंडिपेंडन्स आसा ताजे उपयोग जे आसा ते कसं करता कृष्ण भावना भावीत करचे कार्य तांतू आमी कार्य करता. आणि आमगेले इंडिपेंडन्स आमी कृष्ण भावना भावीत कार्यांतू केन्ना करताची तेन्ना आमी हगूर हगूर कसं करताची देवाले शरणागत जावचे प्रयत्न करताची. अशी शरणागत जावचे जे ऍक्ट आसा म्हळ्यार कसं जालें आमी हगूर हगूर जे आसा आमकां कसं दिसता ते आमी ताका मस्त प्राधान्य दिना. आमी जे आसा ते गुरू आणि कृष्ण कसं सांगता तागेल कसं डायरेक्शन आसा ताका कसं जावका त्या बद्दल आमी विचार करताची. आणि आमी कसं करताची वी ट्राय टू transcend from modes of material nature from this phase to next phase. The next phase कसं आसा लॉर्ड कृष्णाज कंट्रोल ओवर अस. म्हळ्यार आमी सरेंडर जाले नंतर कसं जाता कृष्णा इज टेकिंग कंट्रोल ऑफ अस. तर ताजे खातीर कृष्ण जे आसा ते आमगेले शरणागती ताका आमी ताका शरण जावका आमी तागेली शरणागती घेवका हे कृष्ण जे आसा तागेली इच्छा आसा. तर ताजे खातीर जे आसा 8.62 surrender unto him utterly and by his grace you will attain transcendental peace and supreme that is supreme and you will attain supreme and eternal abode. आता तुका एक अर्जन्सी आसा की तुका जे आसा ते कसं करता खंयचेय परिस्थितीत तुका देवाले शरणागत जावका. आणि शरणागत जाली नंतर कसं जातलें तुका यू विल बिकम पीसफूल.
आणि तुका कसं मेळटलें, यू विल गेट सुप्रीम अँड इटर्नल अबोड ऑफ द लॉर्ड. आता शरणागत घेतील नंतर कसं जाता, कृष्ण बद्ध जाता. केन्ना कोण शरणागत जाता कृष्णाक, तेन्ना कृष्ण तागेले सर्वंट जावचे प्रयत्न करता. कृष्ण ताका इतले हे करता, तो एक शुद्ध भक्त जाले नंतर ते कृष्ण जे आसा तागेले कसले इच्छा उरल्यारी ते पूर्ण करचे जे आसा तो प्रयत्न करता. तांतू कृष्णाक जे आसा कसो जाता, आनंद जाता. तर हातूंत जे आसा 62 अशें सांगिल्लें आसा की आमगेले मिजरीज आणि आमगेले भौतीक जगांतूल जे मिजरीज आसा, जे दुःख आसा, हे सगळे दुःख जे आसा ते एक क्षणांत अशी नश्ट जातले केन्ना आमी जे आसा देवाक जे आसा ते पूर्ण रुपान शरणागत जाता. आणि अजून एक म्हळ्यार परम पदम म्हळ्यार नेक्स्ट हातूंत आनी एक टर्मिनॉलॉजी यूज केल्ली आसा. म्हळ्यार आमकां जे आसा ते इटर्नल अबोर्ड जे आसा परम पदम आणि स्पिरिच्युअल काय नाजाल्यार वैकुंठ हे जे आसा ताचे प्राप्ती देव कोण दिता. तर सरेंडर टू सुपर सोल इम्प्लायज सरेंडर टू कृष्णा. तर आमी जे आसा शरणागत जाले नंतर ते कसं जाता, आमी कृष्णाक शरण गेल्लेले मुणके जाता. तर नेक्स्ट जे आसा ते 63 वर्स. नेक्स्ट वर्सान सांगिल्लें आसा की कृष्ण जे आसा ते सांगता की आतां जे आसा तुका हांव मोस्ट कॉन्फिडेन्शियल नॉलेज ताजे बद्दल सांगिल्लें आसा आणि हांव पूर्ण रुपान ते डेलिबरेट केलेलें आसा. आतां जे आसा ते कसं करा, तुका जावका ते तूं कर. हे 63 वर्सान तूं सांगिल्लें आसा. हातूंत जे आसा मोस्ट कॉन्फिडेन्शियल नॉलेज एक्सप्लेन इन धीस वर्स. कारण म्हळ्यार कृष्ण जे आसा ते कसं करता, सर्वात हायेस्ट कसं आसा ताजे बद्दल सांगता आसा. बट एट द सेम टायम हे वर्स जे आसा तांतूं हे बरें सांगता की हांव तुका सांगिल्लें आसा, पण आतां तुका कसं करचें आसा त्या प्रमाणे तूं कर. हाचे अर्थ अशें आसा की कृष्ण जे आसा ते आमकां डायरेक्शन दिता, पण कृष्ण जे आसा ते आमगेले जे इंडिपेंडन्स आसा ताजे मदीं येना. म्हळ्यार कृष्णान सांगचें सगळें सांगलें, पण कोणाक कशी जावका, कोणाक शरणागत घेवचें आसा की ना, हे जे आसा ते कृष्णान ते बद्ध जीव आसा ताजेर सोडिल्लें आसा. सो कृष्ण जे आसा ते इंडिपेंडन्स तागेले जे आसा तांतूं जे आसा ते इंटरफियर केन्ना करना. आमगेले स्मॉल लिटल whatever little independence we have, तांतूं जे आसा ते कृष्ण जे तांतूं मदीं येना. पण कृष्ण जे आसा ते कसं करता, कृष्ण जे आसा ते वेल विशर आसा प्रत्येक जिवाचे. ताजे खातीर जे आसा ताका कशी एलिवेट करचें फ्रॉम दीस हीज लिव्हिंग कंडिशन, ताजी ताका चिंत आसा. सो ताजे खातीर तो गीता बद्दल ज्ञान सांगिल्लें आसा ताणें. अर्जुनाक एडवायस केला आणि जे आसा ते सांगल्या की भौतीक जगात तुजे जीव आसा तांगेले इंट्रस्ट कसो उरका म्हूण. तांगेले इंट्रस्ट जे आसा ते सरेंडर ऑन टू द सुपर सोल इन अवर हार्ट. म्हळ्यार आमी आमकां जे आसा ते डायरेक्शन आमगेले कशी मेळटा आमकां, आमगेले डायरेक्शन जे आसा आमकां आमगेले हृदयांत जे सुपर सोल आसा जो कृष्ण आसा तो आमकां डायरेक्शन दिता.
आणि त्या डायरेक्शनाक आमी केन्ना ताका शरणागत जाताची तेन्ना तो डायरेक्शन दिता अशी हांतू जे आसा ते आनी एक पॉयंट जे आसा हांतू सांगिल्लो आसा. तर ताजे खातीर अशी सांगल्या की वॉट इज द बेस्ट वे. बेस्ट वे म्हळ्यार टू एक्सेप्ट लॉर्ड्स इंस्ट्रक्शन. आमकां बेस्ट वे म्हळ्यार कसले आमी देव कसो सांगता त्या प्रमाणे जे आसा ताका शरणागत जावन तागेले वचन जे आसा त्या प्रमाणे आमी आमगे जीवन जे आसा ते हे करता. तर दॅट इज द वॉट इज युजींग अवर इंटेलिजन्स. आमी जे आसा आमगेले इंटेलिजन्स ताजे खातीर वापरता. आणि हे केन्ना आमी अशी करचे प्रयत्न करताची तेन्ना कसं करता कडेरी आनी चड देवाले सानिध्यांत येवचे खातीर देव कसं करता आमकां जे आसा एक स्पिरिच्युअल मास्टर आमकां एक स्पिरिच्युअल मास्टर आमगे लागीं पेटयताची. म्हळ्यार ते येताची नाजाल्यार आमी तांगेल्या वताची. बिकॉज वी आर ट्रायंग टू लर्न फ्रॉम अ पर्सन हू इज सेल्फ रियलायज. नवे तर अशी जे आसा ते आमकां इन्स्ट्रक्शन कडेरी कशी मेळटा कडेरी आमकां जे इन्स्ट्रक्शन आसा ते स्पिरिच्युअल मास्टर असे जे तांगेले डायरेक्शना अंडर जे आसा ते कडेन आमकां मोस्ट कॉन्फिडेन्शियल नॉलेज जे आसा ताजे बद्दल ज्ञान जे आसा ते आमकां मेळटा. तर नेक्स्ट जे आसा ते 18.64 तांतू वॉट इज द हांतू सांगिल्लें आसा की बिकॉज यू आर माय डियर फ्रेंड भक्तो सीमे सका सेती. बिकॉज यू आर माय डियर फ्रेंड आय एम speaking to you the supreme instruction. Because Arjuna is कृष्ण आणि अर्जुन जे आसा ते कृष्णाक एक निकटतम मित्र आसा म्हणून जे आसा ते अर्जुनाक कृष्ण जे आसा ते कसं करता कॉन्फिडेन्शियल नॉलेज जे आसा ते सांगते आसा. आणि मुखार कसं म्हणटा कृष्ण हियर फ्रॉम मी अशी ताणें सांगिल्लें आसा. आणि मुखार कसं सांगिल्लें आसा फॉर युअर ओन बेनिफीट. म्हळ्यार आमकां जे आसा आमगेले बेनिफिटा खातीर कसं करता आमगेले बेनिफिटा खातीर आमकां कृष्णाक आयकूंका तद्विधी प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेशान्तिते ज्ञानम ज्ञानेन तत्वदर्शिना. हांतू 4th चॅप्टरांतू हे वर्स आसा तांतू सांगिल्लें आसा की एक डिसायपल आसा ताणें कसं करता. ते डिसायपल आसा ताणें कसं करता ताणें जे आसा एक गुरूक एप्रोच करता गुरुल्या वचता आणि गुरुल्या जे गेले नंतर प्रश्न करता गुरूक तुमगेल मनाक कसो प्रश्न आसा ते प्रश्न ताजे निवारण करता. आणि ते निवारण जे आसा ते गुरु जे आसा ही विल इन्स्ट्रक्ट यू. उपदेशांत ते ज्ञान ही विल गिव द प्रॉपर इन्स्ट्रक्शन. तांणी जे आसा ते आमकां इन्स्ट्रक्शन दिताची बेस्ड ऑन शास्त्रा बेस्ड ऑन पुराणास. ज्ञानेन तत्वदर्शिना बिकॉज ही इज द पर्सन who has realized what is the absolute truth. आता कोणे absolute truth रियलाइज केले तोच मनुष जे आसा तो आमकां absolute truth जे आसा ताजे बद्दल ताका सांगचा जाता. बिकॉज कसल्याक म्हळ्यार ताणें तें पळयल्लें आसा. ही हॅज रियलाइज्ड इट. ही इज डे टू डे एक्सपिरियन्सिंग इट. तागेले कृतीन
24 hours अशी जशी आम्ही सुरुवातीक हाजी बद्दल डिस्क्रिप्शनांतून डिस्कस केले, सो 24 hours तो जे आसा तागेलें कार्य जे आसा ते कृष्ण भावना भावीत दवरचे प्रयत्न करता आणि ताजे निमित्त जे आसा तो कसो करता ताजे बद्दल जे आसा ते तुमकां ताका सांगच्या जाता. सो what is most confidential knowledge? हाजे बद्दल बरें डिस्कशन आसा की मोस्ट हे गुह्यतम कसो सांगता. हा ह्या गुह्यतम नॉलेज जे आसा ते जे ते सुप्रीम पर्सनॅलिटी बद्दल आसा. म्हणून ते गुह्यतम आसा. आणि नॉलेज ऑफ द सुपर सोल ताजे कसो आसा दॅट इज स्टील फर्दर मोर कसो जालें कॉन्फिडेन्शियल. आणि 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 कॉन्फिडेन्शियल म्हळ्यार सर्वांत मोस्ट कॉन्फिडेन्शियल नॉलेज म्हणटा पळय ते म्हळ्यार जस्ट सरेंडर ऑन टू द सुप्रीम पर्सनॅलिटी ऑफ गॉड हेड. ते गीतेची सार जे आसा ते आता नेक्स्ट वर्सान येताले. वी आर ऑन 64th वर्स. बट गीतेची सार जे आसा ते नेक्स्ट वर्सान तूं कृष्ण जे आसा ते सांगता की म्हाका जे आसा ते तूं पूर्ण रितीन शरणागत जा. हा ते मन मना भव मद भक्तो. हा ते मिगेल जे आसा ते कसं कर तूं मिगेल भक्त जा अशें जे आसा गीतेंत आनी कडेन जे आसा ते सांगेल आसा. तेन्ना कृष्ण जे आसा ते स्ट्रेस करता. स्ट्रेसिंग कसा बद्दल स्ट्रेस करता की कृष्ण जे आसा ते सांगता तूं फक्त आणि फक्त मिगेले बाबतीत जे आसा ते कसं करता ध्यान कर. तुगेल ध्यान जे आसा ते मिगेल वैरी उरका अशी कसले सांगता म्हळ्यार दॅट इज मोस्ट बेनिफिशियल फॉर ऑल ऑफ अस. बिकॉज इट इज द मोस्ट कॉन्फिडेन्शियल नॉलेज. दिस इज ऑल इंटरलिंक्ड. Why Krishna is saying that somebody may say की कृष्णा कशी हे करता की तो सांगता की ना फक्त म्हाका शरण जा आणि कोणा जाऊ अशी. तर कारण सांगता ताजे जे आसा की ते जे आसा दॅट इज द मोस्ट बेनिफिशियल फॉर द लिव्हिंग एंटिटी. आणि पूर्ण रितीन शरणागत जावचे हे जे आसा ते जे आसा ते मोस्ट कॉन्फिडेन्शियल नॉलेज of the Gita which is described here in this particular verses. ते कृष्णान इतले अर्जुनाक विंगड विंगड सब्जेक्टावर चर्च केले. पण एंडाक जे आसा ते कृष्ण म्हणटा की म्हाका आता तू कसं कर शरणागत जा. तर हे जे आसा हे कोणाक कळटले हे अशी आसा ते कोणाक कळटले हाजे बद्दल हे चर्च आसा की हे जे आसा कोणाक कळटले हू आर व्हेरी डियर टू कृष्ण. कोण कृष्णाक प्रिय आसाची तांकां कृष्णा बद्दल कळटले. आणि कोणाक कळेच ना खंयचे कॉमन मॅनाक कळेच ना कृष्ण कसं सांगता. आता कृष्णा बद्दल जे आसा ते तशी पळयल्यार लोक कृष्णा बद्दल चर्चा करतात. पण कितले लोक कृष्णाल जे कॉन्फिडेन्शियल नॉलेज आसा ताजे बद्दल चर्चा करतात. कितले लोकांक जे गीता आसा ताजे बद्दल ज्ञान आसा. स्पिरिच्युअल मास्टर कसं आसा डिसिप्लिक सक्सेशन कसं आसा आमी कशी शरणागत जावका आमी कशी यद करोसी यद असनासी अशी आमी जे कार्य जे आसा ते कशी करका अशी हाजे बद्दल जे नॉलेज आसा हे नॉलेज जे आसा ते सगळ्या लागीं ना. म्हळ्यार मस्त कसले कृष्णा बद्दल गोत आसा पण कृष्ण कसं सांगता
जे मोस्ट कॉन्फिडेन्शियल कसं असं ताजे बद्दल नॉलेज जे असतं ते मस्त कमी लोक असत. मनुष्यानां सहस्रेषु कश्चिद यतती सिद्धये यततामपि सिद्धानां कश्चिद मा वेती तत्वतः. अनेक हांतू जे असं कृष्ण स्वतः सांगता की मस्त लोक जे असं मिगेल बद्दल चर्चा करतले. हा कृष्ण कसं असं ते म्हणताले पण तत्वतः कृष्णाक समजून घेवचे जे असं ते कसं असं ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल असं म्हणजे मस्त रेअर एंटिटी उरतली ताका कृष्णा बद्दल तत्व कृष्ण तत्व कसं असं हे कसं जातलें ताका समजतलें. he will realize or he will understand. Otherwise every other thing is what is which is not there is a for common man. कॉमन मॅना लागीं हे जे आसा हाजे बद्दल जे आसा ते नॉलेज उरेश ना. म्हणून हे नॉलेजाक मोस्ट कॉन्फिडेन्शियल नॉलेज अशी म्हणून सांगिल्लें आसा. दिस इज अ मोस्ट कॉन्फिडेन्शियल नॉलेज and only very dear devotee of the Lord who are trying to surrender to Lord or who have already surrendered, they only will realize this most confidential knowledge. ताजे नंतर 65th वर्स जे आसा तान तुजे आसा गीताले इसेन्स सांगिल्लें आसा. मन्मना भव मद भक्तो मध्याजीमा नमस्कुरु मामवेश्यस्य संतन्ते प्रतिजानी प्रियोसिने. आता इसेन्स हे वर पळय आणि तू बरोबर हाजे शरणागती जावचे पहिले परत एक आणि एक वर्स जे आसा ते कृष्णान तू सांगिल्लें आसा की ऑलवेज थिंक ऑफ मी, बिकम माय डिवोटी, वर्शिप मी अँड ऑफर युअर होमेज ऑन टू मी. Thus you will come to me without fail. I promise you this because you are my very dear friend. तर कृष्ण कसं म्हणता की मिगेले बद्दल जे असं ते विचार कर, मिगेला भक्त जा, मिगेले सेव कर, मिगेले पूज कर आणि सगळे तुगेल कसं कसं अर्पण करचे असं ते म्हाका कर. आणि कसं जाता अशी केल्यानंतर यू विल कम टू मी विदाउट फेल. पळय म्हळ्यार कृष्ण प्रॉमिस करते असं, कृष्ण आश्वासन दिता आमकां की तू अशी केल्यारी हांव तुगेल काळजी घेता. तान तू फेल्युअर उरेशना. अगर तू पूर्ण रितीन शरणागत जाल्यार तान तू फेल्युअर उरेशना. हांव तुका जे आसा मिगेल अबोडान घेवन वता. आणि हाजी हांव प्रॉमिस दिता अशें म्हणटा बिकॉज यू आर व्हेरी डियर फ्रेंड. यू आर माय व्हेरी डियर फ्रेंड. सो कृष्णाले हे जे आसा हांतू मेन म्हळ्यार सांगिल्लें आसा की आमकां जे आसा आमगेलें जे जीवन आसा आमगेलें जे जीवन आसा आतां वॉट एवर 60, 70, 80 years which we are living on this material world, ते आमगेलें जीवन जे आसा ते कसं करता कृष्ण सांगता की आमकां कृष्ण भावना भावीत जावपाक अँड आमकां जे आसा ते एक प्युअर भक्त जावचे प्रयत्न करता. ते कशें जातले ते कृष्ण म्हणटा की म्हाका उडगास करते उर, मिगेल खातीर काम कर, कसले दिवचे जाल्यार ते म्हाका अर्पण कर. अशी सिंपल वेन तुगेल जे एक्शन आसा तान तू जे आसा तू म्हाका मध्य हाड, तू म्हाका अर्पण कर, मिगेल विचार कोरून कर. अशी केल्यारी कसं जातलें तू जे आसा ते पूर्ण रितीन जे आसा कसं जातलें कृष्ण भावना भावीत जातला. आणि ताजे खातीर अशी सांगल्या की आमकां कसं करता आमगेलें मन आसा मन कृष्ण पदार विंदयो. आमगेलें मन जे आसा ते कसलें आमकां कृष्णा जे लोटस फीट आसा
नाजाल्यार बाकीचे शरीराचे अंग आसा तांकां तूं कसो करता एंगेज करता. तर कृष्णाल हे प्रॉमिस आसा आनी एनीवन हू डू सच प्युअर कृष्णा कॉन्शियसनेस कसं जाता विल सर्टनली रिटर्न टू अबॉर्ड ऑफ कृष्णा एज पर कृष्णा प्रॉमिस. तर हे जे नॉलेज आसा ते कृष्णान अर्जुना कसं सांगलें कारण म्हळ्यार कृष्ण जे अर्जुन जे आसा ते कृष्णाल कसो आसा एक भक्त हे सखा आसा आनी जे आसा ते अशी म्हणटाची की आमी कशी परफेक्ट जाव येता. आतां आमी जे आसा ते अर्जुना म्हणटा आमगेली स्थिती ना. अर्जुना म्हणटा आमगे शरणागत जालेली ना. पण आमचेन कशी हे साध्य जातले आमी कशी करेत ते करच्याक अशी म्हणटाची की आमी त्या स्टेजार ना पण त्या करचे खातीर आमी अशी करतल भक्त आसाची तांगेल अनुकरण करता. म्हळ्यार कोणेय भक्त कृष्णाले सेव करताची कसो सेव करताची कृष्णाले खातीर कुकिंग करताची कृष्णाक देवळ बांदच्याक डोनेशन दिताची नाजाल्यार खंयचे ना खंयचे रितीन कृष्णाले कार्य करच्याक मदत करताची येन केन प्रकारेण म्हणटा पळय तशी. तर कशी अशी जे भक्त जे आसा ते जे सततम कीर्तयंतो माम आणि जे दृढ व्रत आसाची जे कॉन्स्टंटली जे थिंक करता कृष्णा बद्दल अशी भक्ताल जे आसा तांकाले संग आमकां जाय तांगेले सानिध्यान तूं आमी उरले मात्र आमकां हे साध्य जाता. तर त्या करचे खातीर एनीवन हू ट्रायज टू फॉलो द पाथ ऑफ अर्जुना विल बिकम हिज डियर फ्रेंड. म्हळ्यार कोणेय पण जे आसा अर्जुना मुणके करचे प्रयत्न केल्यार ह्या अर्जुना मुणके जे बाकीचे भक्त जे कसं करताची त्या कशी तांगेल जीवन भक्तिमय करते आसाची त्या भक्तांक आमी अगर फॉलो केले तर आमी कृष्णाले डियर फ्रेंड जातले अशी सांगिल्लें. तर कृष्णाले डियर फ्रेंड जावचे खातीर सिंपल फॉर्म्युला दिल्ली आसा की आमकां जे आसा अशी भक्ताल संग घेवका आनी तांगेले जे कार्य आसा त्या प्रमाणे आमी कार्य करचे प्रयत्न करप. तांणी कशी सेव करताची तशी आमी बरे आमकां तशी सेवेन तूं आमकां हे जावप वी हॅव टू गेट एंगेज द वे अदर डिवोटीज आर डूइंग. आणि ताजे नंतर जे आसा ते कशी सांगिल्लें आसा की मायंड जे आसा आमगेल मायंड ते आतां जे आसा ते मायंड आमगेले जे करता देवाल आमी एंगेज करता. आमगेल मन जे आसा हेच सर्वात कसो आसा आमगेल शत्रू आसा पण आमकां कृष्णाले मित्र जावच्याक आमगेल मनाले मनान तुजे कसले कृष्णा व्यतिरिक्त आणि कसं हे जाता उडगास येता कसले कार्य ते मनांतल्यान काडका आणि कसं करका आमी मनाक जे आसा ते कृष्णाल सेवेन तुजे आसा ते रत करता. तशें केली नंतर कसं जातलें आमगेल मन जे आसा ते कृष्णा वयर जे आसा ते स्थित जातले आणि केन्ना मन स्थिर जातले तेन्ना जे आसा कसं जातलें आमी 24 hours आमकां जे आसा कृष्णाक उडगास करचे सामर्थ्य येतलें आमकां ते शक्ती येतले. ताजे नंतर 18.66 सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वां सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि.
Mimasucha. Abandon all varieties of religion and just surrender unto me. I shall deliver you from all sinful reaction. Do not fear. तर कृष्ण जे असं ते सांगता की तुगेले वेरियस तुगेले मस्त जे कस कसले तू तथाकथित मुगेले हे सांगता आसता ड्युटी नाल्यार मुगेली वरायटी ऑफ रिलीजन म्हाका अशी दिसता हांव अशी लेखता अशी जे आसा ते कसं करता तुका ते सगळे त्याग करता आणि अशी केली नंतर मात्र तू कसं जातलो म्हाका शरणागत जाता जशी आम्ही पहिले सर्वंट आणि मालक प्रोपरायटर ताजे बद्दल उदाहरण सांगितले की कशी सर्वंट फक्त प्रोपरायटरान सांगिल्ले प्रमाणे कार्य करता तेन्ना तो लॉयल सर्वंट जाता त्याचप्रमाणे अर्जुना म्हणून जे सर्वंट आसाची जे बद्ध जीव आसाची तांणी जे आसा तांगेले असे तथाकथित धर्म जे आसा ड्युटी जे आसा तांगेले बिलीव्स जे आसा ताका सगळ्याले त्याग करता आणि त्या त्याग करून जे आसा एक्सक्लुझिव्हली फक्त आणि फक्त कृष्णाक शरणागत जावप आणि कृष्णाला शरणागत जाली नंतर कडेरी कृष्ण कसं करतलो हा कृष्ण म्हणटा की अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो तुगेले सगळे पाप जे आसा ते कसं करतलो नष्ट करतलो आता हरी भक्ती विलास जे आसा हातू स पॉइंट्स जे आसा ते सांगिल्ले आसा की कशी आमी जे आसा ते कृष्णा बद्दल हे करीता तर आमगेले हे भक्ती करचे खातीर जे अनुकूलस्य संकल्प प्रतिकूलस्य वर्जन जे भक्ती करचे खातीर जे फेवरेबल वस्तू आसा ताजे बद्दल कसं करता संकल्प करता आणि जे फेवरेबल ना ताका कसं करता ताजे त्याग करता आणि कसले आमकां जे आसा ते विश्वास उरता की आमकां जे आसा ते कसले कृष्णाले प्रोटेक्शन मेळटाले इन ऑल सर्कमस्टान्सीस कृष्णा प्रोटेक्शन आमकां खंयचेय परिस्थितीन उरल्यारी आमकां कृष्णाले प्रोटेक्शन मेळटाले हाचे बद्दल जे आसा आमकां विश्वास उरता आणि ताजे खातीर म्हणटाच की आमी जे आसा आमगेले बॉडी आणि सोल हे एकत्रित दवरचे खातीर आमी मस्त प्रयत्न करताचे आमी वी ट्राय टू इन ऑर्डर टू मेंटेन अवर बॉडी आमी मस्त प्रयत्न करताची तर त्या प्रयत्न जे आसा कसं करता आमी कमी करता अशें सांगिल्लें कारण जे आसा ते कृष्णा इज नाव टेकिंग केअर ऑफ यू ही इज अ सुप्रीम पण तुम्ही प्रयत्न चढ केल्यारी कसं जातले यू विल नॉट बी एबल टू सरेंडर आणि एक म्हळ्यार फिफ्थ तांतू अशी सांगिल्लें आसा की आमकां जे आसा ते कृष्णाल शरणागत जे आसा ते हेल्पलेस कंडिशनान घेवका हेल्पलेस कंडिशनान कृष्णाल शरणागत घेवका आता कृष्णाल शरणागत घेतील हेल्पलेस कंडिशनान तू घेतील विंगड विंगड उदाहरण शास्त्रान पळयताची पण सर्वांत श्रेष्ठ कोण आसा गोपीज आसा गोपीज कारण तांणी जे शरणागत घेतिल्ले आसा कृष्णाले तांतू तांणी काही कंडिशन घालीन ना कृष्ण कशी सांगता तशी जे आसा तांणी शरणागत जाल्ले आसा आता आमी उदाहरण पळयताची की द्रौपदीन तिगेले वस्त्रहरण केन्ना जाल्ले तेन्ना जे आसा तीन वरे कसं केलें कृष्णाक शरणागत गेली ती
कृष्णाक शरणागती घेतली तिने. पण तिगेल जे शरणागती असं ते कसं असं तिगेल हेल्पलेस कंडिशन असं तांतुल्यान निवारण करच्याक तिणे ते हे केलेलं असं हेल्प जे असं ते घेतलेलं असं. आणि एक शरणागताल उदाहरण म्हळ्यार अर्जुन आणि दुर्योधन आणि जे असं ते युद्ध जावचे पहिले कृष्णाक मेळच्या गेले. आणि अर्जुन जे असं ते कसं झालंय अर्जुन जे असं तो कृष्णाला पाया लागी बसलो आणि दुर्योधन जो असो तो माथ्या लागी बसलो आणि ताणे कसं केलंय नारायणी सेना जे असं ते हे केलंय डिमांड केलं आणि अर्जुनान कसं केलंय कृष्णाक हे केलंय. तर अर्जुनाला ते शरणागत असं त्यावेळी कसं असं हे युद्ध असं हे युद्धान तुल्यानं देवाल हेल्प जाव का म्हणून ताणे हे शरणागत घेतलेलं. त्याच्यानंतर गजेंद्रान बरे शरणागत घेतलेलं. गजेंद्रान जे असं ते क्रोकोडाईल ताजे ओटू जे असं 1000 वर्ष जे असं कसं केलंय युद्ध केलंय स्ट्रगल केलंय फाईट केलंय. पण तांतू कसं झालं तो अनसक्सेसफुल झालो. तर एंडाक जे असं ताणें कसं केलंय एक कमळ जे असं ते काणू देवा अर्पण केलें. आणि हे जे असं हे गजेंद्रान कशा खातीर केलें मोक्ष प्राप्त करचे खातीर केलें. आमी गजेंद्र मोक्ष म्हणटात. तर हे मोक्षा खातीर गजेंद्रान केलें. तशीच कृष्णान कालिया नाग तागेले दमन केलें तेन्ना कालियान बरे मस्त फाईट केलें. पण एंडाक जे असं कालिया जे असं कसं झालें ताणें सरेंडर केलें पण कशी तो भयभीत जालो. कृष्णाल ते हे पळोवन कृष्णाल तागेले हुडावेल डान्स करून जे असं ताका कसं जालें तो भयभीत जालो. तर अशी विंगड विंगड हे 4 उदाहरण आसाची तांनी बरे शरणागत गेलेली आसाची देवाक. पण तांनी जे असं ते कसले भक्तीन शरणागत गेले. भक्ती तांतू ना तांतू जे असं कसं आणि कसं विंगड हे साध्य करचे आशिल्लें तांकां. ताजे खातीर तांणी जे असं तशी शरणागत तांणी जाल्लेले. म्हणून तांगेले जे शरणागती आसा ते प्युअर स्टेजाचे ना. पण जे गोपीज आसा तांगेले शरणागती जे आसा ते कसं आसा प्युअर स्टेज आसा. आणि 6th पॉइंट अशी सांगिल्लें आसा की ऑलवेज थिंक कृष्णा इज द ओनली हे कसं जालें कृष्णा इज द ओनली गिवर ऑफ प्रोटेक्शन टू अस फॉर अवर स्पिरिच्युअल प्रोग्रेस. आमकां जे आसा ते कृष्ण मात्र आमगेले हे मार्गांतू मुखार वचपाक आमकां कसं करता मदत करते आसा. ऑलवेज थिंक ऑफ मी. आणि ते जे आसा ते हे अशी 6 हे जे विंगड विंगड हे सांगिल्लें आसा हे आमकां शरणागत जाता आसतना हे हरिभक्ती विलासान सांगिल्ले 6 पॉइंट्स आसा त्या प्रमाणे आमकां हे लक्षात घेवन जे आसा तांतू आमकां शरणागत जावका. आणि एक प्रभुपाद हातू अशें सांगतात की जे आसा कसले मा शुचः म्हळ्यार डू नॉट फियर. म्हळ्यार आमकां देवाक शरणागत जाता आसतना आमी भिवचा ना. आमगेले कसं जातलें आमकां जाताल की ना अशी जे विंगड विंगड मना जे डावट येताची अशी मना डावट आयल्यार आमी शरणागत जावंच ना. ताचे खातीर कृष्ण बरे सांगता की कसले तूं हातू भिवचा ना. तूं भिनाशी जे आसा कसं कर म्हाका शरणागत जा. तर अशी केली नंतर कसं जातलें अशी केली नंतर कृष्णा विल टेक कंट्रोल ऑफ ऑल ऑफ अस. तर
हे मोस्ट कॉन्फिडेंशियल नॉलेज जे आसा ते आमगेले प्रॅक्टिकल लायफान तू अचीव करचे खातीर कृष्णान आमकां प्रोसेस दिल्ली आसा which is in 18.65. Always think of me, become my devotee, worship me, and offer homage unto me. हे आमकां चार वस्तू आमकां हे चार गोष्टी जे आसा ते आमकां आमगेल्या जिवनांत करता. And when we will be always constantly meditating, म्हळ्यार आमी केन्ना हाजे वयर निरंतर आमी मेडिटेशन करतले, तेन्ना मात्र जे आसा कसं जातले शरणागती जावच्या साध्य जातले. तर अशी जे आसा हे टोटल इसेन्स ऑफ गीता इज मोस्ट ऑफ द म्हळ्यार इसेन्शियल जे हे इम्पॉर्टंट हे आसा एस्पेक्ट ते हे श्लोकान तूं अर्जुनाक कृष्णान जे आसा ते सांगिल्लें आसा जेणे करून न्हू कृष्ण म्हणटा की हांव तुगेले इंडिपेंडन्स मध्ये याना पण कृष्ण हे वरे सांगता की तरी तू कसं करता म्हाका शरणागत जाव. बट वेदर टू गेट सरेंडर टू लॉर्ड और नॉट कृष्णा मध्ये कोणाले मध्ये याना. कृष्णा has given that independence to all of us, but Krishna has given the process how you can surrender. हरे कृष्णा. शिल प्रभुपाद की जय. अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय. हरिनाम संकीर्तन. कोणा हरे कसं कृष्णा. प्रश्न हरे कृष्ण प्रभुजी, मस्त मस्त धन्यवाद. कोणाले कसले प्रश्न असल्यार निमगू इत्ता प्रभुजी उत्तर दिताचे. हरे कृष्ण. हरे कृष्णा.